दिव्यवाणी 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 क्रिस्तத்தை मुखाळ बाबा बहिणीनो सुमार 20 वर्सां आदीं सप्टेंबराच्या 11 तारखेर वर्ल्ड ट्रेड टवर्स वयर अटॅक जालें. आतंकवादी येवन भयोत्पादकांनी येवन ताचे वयर बॉम्ब घालो आनी थांबतून आसले साबार लोक मरण पावले आनी जायतो लोक गायलो आनी जायतो लोक त्या बॉम्बाच्या उज्याच्या आगत्यान भस्म जावन गेले. आनी अशें आसता जायतो लोक देस्पोर जालो, जायतो लोक बेजाराय पावलो आनी खोल्ड ओडलो. आनी अशें आसता जायते लोक विचारूंक लागले, आमचो देव खंय आसा, आमचो देव खंय आसा, आमचो देव मेलागी. आमच्या देवाक त्या भयोत्पादकांतावन चटवटिकेतावन रक्षण दिवंक साध्य जालें ना गे. आमचो देव खंय आसा, आमचो देव मेलागी म्हणून सबारांनी सवाल केलें. रॉबर्ट रुकार एकलो प्रोटेस्टंट पास्टर पत्रिका गोष्टीक तो संभाषण करन आसतना पत्रकर्त्यांक संभाषण करन आसतना तांणी सवाल केलें, तुमचो देव मेलागी, तुमचो देव खंय आसा. इतलें भयोत्पादक चटवटिके जावन आसल्यारी देव खंयसर लिपोवन आसा. देवाक रक्षण दिवंक येवंक साध्य ना गे, देवाक स्वतंत्र दिवंक साध्य ना गे. तुमचो देव खंय आसा, तुमकां रक्षण दिवंक येवंक ना म्हणून विचारल्या तो व्हडलो तो रॉबर्ट रुकार म्हणलो. प्रोटेस्टंट पास्टर पत्रिकोक देव सुद्दिगोष्टी करन अशें म्हणटा, आमचो देव मेल्लो देव न्ही, आमचो देव जिवंत देव जावन आसा. आमचो देव कुर्सार मरून तिसरे दिसा पुन्हा जिवन जाल्लो देव जावन आसा. जायत्या लोकांनी जीव दिलो आनी जायतो लोक देस्पोर जाला. तरी जाल्यार आमचो देव जिवंत आसा आनी तो स्वर्गराज्यांत आसा. अटॅक जाल्या उपरांत थंयसर जायतीं अग्निशामकाचीं वाहनां आयलीं रक्षण करूंक आनी ह्या वेळार देव आसलो. आनी जायतो लोक आस्पत्रेंत रगत दिवंक लायनीर आसलो आनी त्या वेळार देव आजार आसलो. साबार लोकांनी त्या बॉम्ब ब्लास्टांत कसल्या लोकां पासत प्रार्थना केलें आनी त्या वेळार देव आसलो आनी साबार लोक मागणें करतालो. कश्टा दुखांत आसल्या लोकांक पासत मागून आसलो आनी त्या वेळार देव आजार आसलो. देव खंडीसावन आमचो मोग करता, देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा. तो निजायकी जिवंत आसा, तो मेल्लो देव न्ही, बगार आमचो जिवंत देव जावन आसा. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा पुन्हा जिवन पोवन. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जी येतलो. हांव जावन आसा जीब, सत वाट आनी सत वाट. म्हजे सवी आयले शिवाय बापा सारशी वचोंक साध्य ना. देव जावन जेजू जावन आसा देवा सारशीन वेची खरी वाट जावन आसा. तो जावन आसा आमचो शारोती, तो जावन आसा आमचो राखवाली. तो सदांच तो आमकां राखता. एका बोवळ्या भाशेन तो आमकां राखता. आमी जावन आसा ताची शेळी. मोगाचें जेजू क्रिस्त सुमार 3 दिसां उपरांत जिवन जालो
आनी साबार लोकांक तो दिश्टीक पडलो. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सांगता सदां काळ आसतलो. वसा, प्रसुचे शिस करा, पवित्र संस्कार दिया, बापाचे, पुताचे आनी पवित्रतेचे नांवी म्हाका साक्षावन तुमी जियेया म्हणून जेजू तांकां सांगता. मोगचेनो, आज जिवान जेजू क्रिस्ताक साक्षिल्ले जायते मनीस आमकां पळोवंक मेळटात. जेजू क्रिस्ताकच ताणें साक्ष ताणें दिली. पेद्रू भियोन आशिल्लो. पेंटेकोस्ट दिसा पवित्र आत्मो ताका लाभलो बी. त्या वेळार देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें आनी पुनर्जीवनाक साक्षावन तो जियेलो. साल लॉरेन्स एक वर्तो सांतो जावन आसा. 7 दियोगनां पैकी एक वर्तो दियोकोन तो जावन आशिल्लो. ताका आपोवन मेळ्ळें तुवड, वलेरें चक्रवर्तीन आपोवन मेळ्ळें तुवड. तो गेलो आनी ताणें विचारलें, पवित्रसभेची आस्त तुवें म्हाका समर्पण दिवंक जाय. तो पवित्रसभेची आस्त पळोवंक ताका सिक्स्तूस पापसैपान ताका जबाबदारी दिल्ली. हें काम वर्तें काम ताका दिल्लें. आनी कितें करता, म्हाका 3 दिसांची रजा दी, उपरांत हांव येवन सकट तुका समर्पण दिता. तुका आस्तामतात करता म्हणलो. आनी कितें करता, आसल्या निर्गतींक, अनाथांक आनी सर मनशांक तो आपयता आनी सकट पवित्रसभेचें दिरवें तो तांकां दिता. आनी उपरांत ह्या निर्गतींक, अनाथांक, दुबळ्या लोकांक घेवन वलेर चक्रवर्तीच्या आस्थानाक तो वयता आनी म्हणटा, इस्त जावन आसा पवित्रसभेची आस्त. आनी कितें करतात, हें पळोवन रागार पडटा आनी ताका कायलेर ताका बसतात आनी जिवन जेजूक साक्षावन तो जियेता. मोगाड भावानो आनी भयणीनो, तशें जाल्यार जेजूचें मरण, जिवनपण एक हिस्टोरिकल इव्हेंट जावन आसा. जेजूचें पुनर्जीवनपणाचें गणीत एक भावार्थाचें गणीत जावन आसा. नील आर्मस्ट्रॉंग एक परतो गगना यात्री एकल्यान ताका सवाल विचारलें, ह्या संवसारांत अति व्हडलें गणीत खंयचें? तो म्हणूंक लागलो, अति व्हडलें गणीत जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें गणीत. जेजू खरोच जिवन जाल्लें तें गणीत जावन आसा म्हणून म्हणूंक लागलो. मोगचेनो, जेजू मात्र जिवंत उठलो आनी सगळ्यांक तो दिसलो. आनी टीव्ही आकारान विचारता आसतना देव खंय गेल्लो? देव खंय गेल्लो? 2024 वर्सां पयलें कितें जालें म्हणून तुमी जाणा आसात. टेररिस्टांनी येवन अटॅक केल्ल्या त्या वेळार हें सवाल केलें, आमचो देव, तुमचो देव खंय आसा? आनी ताणें म्हणलें, देव ह्या मारिपात आमकां पळोवंक मेळटा. 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्त जिवन जावन आपल्या आपोस्तलांक तो भेटलो. आपोस्तलांक पळोवंक तो मेळ्ळो. आपोस्तलांक तो पळोवंक मेळ्ळो. आनी निमाण्या शुक्रार दिसा निराशे जाल्ले ते आपोस्तल जेजू थावन ते पळोवन ते धांवले. पेत्रून जेजूक नेकार केलें आनी कुसामणी कोणूच थंयसर नातली. ते आपल्या वृत्तेक ते पाटी ते गेले आनी जेजू पाटलावतानी गेलो, पूण निराशे जावन ते पाटी गेले. सॅड स्टोरी मोगचेनो. तरी जाल्यार जिवन जेजू तांकां सकत दिता. जिवन जेजू तांकां कृपा दिता आनी जिवन जेजू तांकां कृपा हाडून येता. त्या विशयांत आमी जेजूच्या पुनाच्या इस्टरा दिसांनी आमी वाचपा आमी आयकता. जेजू कसो दिश्टीक पडलो जिवन जाल्यार आपल्या आपोस्तलांक, 7 जाणां शिसाक, मागदलेच्या मोरयेक, साव तोमासाक कशें दिश्टीक पडलो म्हणून हाचे विशयांत आमी आयकता. मोगचेनो, जेजू खरोच जिवन जाला. उगडापण ग्रंथांत आमी आयकता, हांव जावन आसा आरंभ आनी अंत्य. हांव जावन आसा आरंभ आनी अंत्य. हांव जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा. हांव जिवांत उठिल्लो आतां आनी सदां सर्वता. मरणाची पदवी
देवा बापान म्हाका दिल्या आनी तिसरे जिवंत उठोवंक देवान म्हाका ही पदवी दिल्या म्हणटा जेजू म्हणटा. जेजू सदां काळ जियेता आनी सदां काळ तो जिवंतो आसा, आमचे सांगाता तो आसा. उगडापण ग्रंथात अद्वैत वाक्य 4 अशें म्हणटा, जेजू क्रिस्त उठोना तर आमचो भावार्थ व्यर्थ. तशेंच कोरिंथांक बरयल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा, जर तर जिवन जेजू क्रिस्त जिवंत उठलो ना तर आमचो भावार्थ व्यर्थ. मोगाचें जेजू खरोच जिवंत जाला आनी आमकां नवें जिवीत लाभलां. तशें जाल्यार पास्कोचो संभ्रम जावन आसा निरंतर जिवीत. जेजू जावन आपलें जिवीतच तो आमकां वांटून तो आयलो, नवो भरवूसो दिवन तो आयलो. जेजूच परत जाल्ले शीस कमलो जाल्ल्या शिसांक कितें केलें, शांती तो हाडून आयलो. घराच्या एका कुडा भितर दारां दापून ते मापणे करनासले आनी एकाच दिसांनी जेजू क्रिस्त तांकां दिश्टीक पडलो आनी म्हणूंक लागलो, शांती तुमचे सोबे आसो. आनी तांकां शांती तांकां लाभली. घुसपटले लोकांक शांती लाभली आनी सुटका लाभली. मोगाचें देवाचें आजारपण सगळ्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा, देवाचें हाजीरपण सगळ्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा, देवाची उपस्थिती आमकां सगळ्यांनी पळोवंक मेळटा. त्या देखून आमी देवाचे वयर व्हरतो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. जेजू क्रिस्तचे वयर व्हरतो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. जेजू आमी समेस्तांक जिवन जेजू क्रिस्तचे वयर भावार्थ खरो दवरूंक आमकां आपण दिता. ताचे संगी समकोंक तो आमकां दिता. ताचे संगी सदांच रावोंक तो आमकां उलो दिता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एका याजकाची स्टोरी अशें आसा. ओरिसाच्या पिरकजेंत तो एक वावर करनासलो. कोडयाळतान ओरिसाक मिशनरी वावर करूंक तो गेल्लो, काम करूंक तो गेल्लो. त्या हरिजनाच्या लोकां मदें तो वावर करूंक तो गेल्लो, पिरकज विगार तो जालो. आनी तो लोक तो येवच्या पयलें 3 वर्सां पयलें तो कितें करनासलो, 3 वर्सां पयलें तो कन्वर्टर जाल्लो. पूण तांकां क्रिस्तांव धर्मा विशीं तांकां समजून येनासलें आनी विविध नवम्यांनी पिरकज विगाराचेर फिर्याद मांडली. आनी थंयसर एकलो मनीस आयलो आनी म्हणूंक लागलो, हांगासर लोक मस्त लोक फिर्याद मांडटा. पिरगज विगाराच्या वयर उशांत खबऱ्यो करतात, पयलें तशेंच जाल्लें म्हणून ताणें सांगलें. आनी कितें जालें, फिर्याद कित्याक मांडली तांच्या लोकांनी, बिस्पांनी एक थोडो आयवज धाडिल्लो आनी तो आयवज इगर्जेच्या खांबा खातीर बांदपा खातीर वापरूंक बिस्पान धाडलो. पूण ताच्या लोकांनी म्हळें, तो आयवज आमकां धाडला, तो आयवज आमकां जाय. म्हणटा आसतना याजक म्हणटा, बिस्पान हो आयवज एका खांबा खातीर धाडला, तुमकां हो दिवंक न्ही. तरी जाल्यार ताचे वयर फिर्याद मांडटात आनी दुसऱ्या दिसा ताचेर फिर्याद मांडटात. पडकेरी खबर प्रगट करता, गाजयतात. आनी त्या वेळार थंयसर आशिल्ल्या लोकांक आपोवन म्हणटा, हांव देवाचें उतर प्रगट करूंक हांगासर आयला. मांगलोर थावन ओरिसाक हांगासर आयला. म्हाका थंयसर राव येता आसलें, पूण हांव तुमची पुसत, हांव देवाचें उतर प्रगट करूंक हांव आयला. येवच्या आयतारा दिसा आमी मिटींग दवरया आनी त्या मिटिंगाक सगळ्यांनी येजे आनी कितें तुमकां सांगूंक आसा तें तुमी सांगूंक जाय म्हणून मिटींग दवरया म्हणून ताणें निर्धार केलो. आनी त्या निर्धाराक ओपले आनी दुसऱ्या आयतारा ताणें मिटींग दवरलें. आनी मिटिंगाक सगळीं आयलो, जायतो लोक आयलो, प्रोटेस्टंट आयले आनी दुसरे लोक आयले. कोण मिसाक येवंक ना, थंयसर लोक पळोवंक मेळ्ळे. आनी त्या वेळार तो म्हणूंक लागलो, म्हाका कातोलीक क्रिस्तांव आसल्यार पुरो आनी ह्या मिटिंगाक आसल्यार पुरो, दुसरे ह्या मिटिंगाक
मिटिंगात हजर जावचे नाका म्हणून सांगले आणि थोडे उठोन थंय थांबून गेले. प्रोटेस्टंट तशेंच दुसरे हेर जातीचे लोक उठोन गेले. उपरांत एकलो मनीस आयलो कागात घान घेवन आनी वाचूंक लागलो. आनी वाचता आसतना सिस्टर थंयसर मागणें करनासलीं, अर्धा दोन मागणें करनासलीं, निरंतर मागणें करनासलीं. आनी वो मनीस कागद वाचच्या पयलीं याजकान कितें गेलें, पवित्र सक्रामेंता मुखार वचोन तो माग लागलो, हांव हांगासर देवाची उतर परगट करूंक आयलां, म्हाका करपा तूं दी. जर तर हांवें चुकी केल्या तर म्हाका बक्षी म्हणून तो मागोन तो गेलो. मिटिंगाक तो गेलो सायविगार आनी तशेंच याजक. आनी थंयसर वचून मुखेली कागद खान घेवन वाचूंक लागलो. आनी वाचता आसतना तो एकासाने थंयसर तो पडलो. आनी पडून लोक विस्मीत पावलो आनी त्या मनशाक आस्पत्रेक व्हेलें. आनी याजक आपणें त्या सांगूंक लागलो, जेजू म्हजे सवें आसा, जेजून म्हाका राखलां, जेजून म्हाका सांबाळ्ळां. आनी थंयसर आशिल्ल्या लोकांक भिरांत दिसली. आनी लोक थंयतावन उठोन गेलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो जेजू क्रिस्त खरोच जिवंत आसा. आमचो जेजू क्रिस्त खरोच हजर आसा. आनी तो सगळ्या संवसारा आमच्या कोणशांनी तो हजर आसा. जिवंत जेजू ते आमी भावार्थ आमी दवरूंक जाय. त्या देखून मोगचेनो आमी पास्काची परब म्हणजे जेजूच्या जिवंतपणाची परब आमी आचरण करता. पास्क परब म्हळ्यार कितें? पास्क परब म्हळ्यार नवें जिवीत म्हणून अर्थ. जेजून आमकां वांटून दिल्लें नवें जिवीत म्हणून अर्थ, नवें जिवीत जिवोवचें म्हणून अर्थ. पास्क जावन आसा एक निरंतर उतरण. पासोवर म्हणटात, पासिंग ओवर म्हणटात. असता तावन सताक, वायट तावन बऱ्या वाटेक, काळोख तावन उजवाडाक. आनी आमच्या जिवितांत बोट लावन हाडूंक, आमची पाटली जिणी सांडलो एक नवें जिवीत जियोंक, पातकी जिणी जियोंक. हाका म्हणटात पास्क मोगचेनो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पेत्रुनो पाटली जिणी ताणें सांडली आनी तो वरतो मनीसांक पडलो. जेजू खरोच जिवंत जाला म्हणून ताणें देवाची सुवार्ता ताणें परगट केली. मोगचेनो जेजू 7 कडेन दिश्टीक पडलो. आमी पळयता जेजूचे शिश्य आनी तशेंच थोड्यो स्त्रियो थंयसर गेल्यो आनी शिला लोटली. आनी त्या बराबर आयतारा दिसा पळयली रितो कोंडू जिवंत जेजूक एक साक्ष जावन आसा. तशेंच मागदलेची मोरी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक कोणें व्हेला म्हणून तुमी सांगा म्हणून तिणें विचारलें एका तोटा मालीक. आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा, मोरी भियेनाका, हांवूच जेजू क्रिस्त. आनी तिणें वचून जेजूची सुवार्ता प्रगट केली. तशेंच 11 जाणां शिसांक तो दिश्टीक पडटा. दारां दापून थंयसर रावले आनी जेजू तांकां दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, शांती तुमच्या सोबे आसो, समाधान तुमचे सोबे आसो. कोणाची पातकां बोगसतात तीं बोगसतलीं, कोणाची पातकां बोगसनात तीं बोगसोवचीं नात. तशेंच जेजू आनी तशेंच तोमास दुबाव पावलो जेजू जिवंत जावन. आनी जेजू दुसऱ्या बोटीं दिश्टीक पडटा आसतना तोमासाक आपयलें आनी म्हणूंक लागलो, तोमासा म्हजे सशीन ये, दुबाव पावनाका, बेवशी जायनाका, तुजें बोट हाड आनी म्हज्या गाळ्यां भितर तो घाल. आनी त्या वेळार तो उद्गारून अशें म्हणटा, म्हजे देवा, म्हज्या सैबा. जेजून ताका म्हणलें, तुवें म्हाका पळयलय, देखून तूं सुख म्हणटाय. पळयनासतना हाती येता ते कितले बागीत म्हणटा. तशेंच जेजू 7 जाणां शिसांक दिश्टीक पडटा. तिपेर सरोजच्या वेळार जेजू परतेनवटी दिश्टीक पडटा आनी थंयसर ते मासली बागोवन आसले. आनी मासली पागतना कितेंच मासली मेळोंक ना. आनी जेजू म्हणटा, उज्यो कुशीक तुमचे जाळडे आनी तुमकां विविध नमुनेच्यो मासल्यो मेळटा. विविध नमुनेच्यो मासल्यो तांकां मेळ्ळ्यो. आनी जेजू क्रिस्त खरोच जिवंत जाला म्हणून ताणें तांकां खडीस जालें. मोगचेनो जेजू क्रिस्त खरोच जिवंत जाला म्हणून आमी कशें रुजू करीत? पयले सुवातेर रितो कोंडू.
जेजूची कूड पोंड्यान दवरली आनी थंयसर पोंडू रितो आसलो तिसऱ्या दिसा. दुसऱ्या दिसा रितो पोंडू वयर बघा रोमाची मोर थंयसर मारली. शिळा उक्ते आसली आनी त्या शिलाचेर मोर आसली. धांपल्लें आनी तिची उक्ते जाल्ली. तिसरें जावन पाऱ्या थंयसर दवरलो म्हणून जेजूची कूड कोणी व्हरतात म्हणून राखवल करप पाऱ्यावराक थंय दवरलो. बंदोबस्ती केल्ली. आनी चवथें जावन शिला लोळून पळयली तांणी पळयली. पांचवें जावन जिवन जाल्ल्या जायत्यांक तो दिश्टीक तो पडलो. जुवांचे 21 अशें म्हणटा तो दिश्टीक पडलो. पळयलें मात्र न्ही बघा तांचे मदें जेवलो, उठलो, आपडलें आनी ब्रेकफास्ट समेत ताणें केलें. आनी 8वें जावन जायते मागतीर साक्षी जावन आसात. सान लॉरेन्स तकली खापली, सिंहाच्या तोंडाक ताणें दिलें, तेलां अंतपाजलें, उर्सार मारले. जायते लोक क्रिस्तांनी ते मारतीर मेले. मारतीर पोवन एक जिवन जेजूक सांगता. जायते संकश्ट मध्ये इगर्ज माता अजुनूय उबे आसा. पेंटेकोस्ट दिसा इगर्ज माता विस्तारली. जेजू इगर्ज मातसो अजुनूय रक्षण करता आनी खरोच जिवन आसा. जेजूचे प्रभात पोवन जावन आसलें. म्हाका कश्ट येतले आनी हांव तिसरे दिसा जिवन उरता आनी तिसरे दिसा तो खरोच जिवन जालो. तशेंच पोरण्या तेस्तामेंतांत ताणें प्रावादन केल्लें. इजाया प्रावादीन, जेरमिया प्रावादन केलें. कळ्ळें तें प्रावादन केलें. मेसायाक कश्ट येतलें आनी तिसरे दिसा ताका देव जिवंत उरतलो आनी तें जेजू क्रिस्त तें पूर्ण जालें. आनी अकरेचें जावन आमी पळयता जेजू क्रिस्त मेल्लो देव न्ही, तो खरोच जिवन जाला. त्या देखून आमी तें जिवन जेजूक आमी साक्ष आमी जावन जिये ताचे कडेन शिस्त जावन आमी जिये. आमेन.